फुडें कनेक्ट करपाचें आहा न्हू, हे सायडीच्या लोकांक नाल्यार उदक मेळचें ना तेजेर आहा तें. आतां ती ओल्ड हेवटेच्यान थंय डेड जाली, कांयच कामाचें न्हू. आनी घाला म्हणटात ते खबरच ना बाळा कितले बाळा कितें जालें. कितले जाण हांगा 8 जाण काम करतात. एकूच म्हणा दी पिकूच रावत सगळें करपाक सारकें वालोर तुका. हे पायप सोदता शेवालान उस्तीत आतां कळलें की तेचे पळय एंड पायप आतां पळय कॅप आहा हे पायप पळय घातलें आहा तें PVC तेका गुणो लायला तोंडाक. ते केन्ना घातलां म्हाका खबर ना. हे पायप पोन्ने पळय पायप घातलेले आहा ते 1982 जोगामाच्या टायमार. तेका ते काल उदीन फुटलेलो न्हू फाटी 20 मीटर फाटी. तेन्ना तेंच्यांनी कितें केलो एका एल्बो घातलो आनी पोन्न्यांक काड्याक केलो 82च्या आनी उदक सोडलें काल संक सुमार. तेन्ना 15-20 दीस कितें उदक येयलें आनी मागीर उदीकच ना. आयज तांकां कळलें हांगासर उदीक वयर सरता म्हणटच हांगा प्रॉब्लम आहा म्हणून. हेंच्यांनी शेवाल हाडून भाड्याचें खणलें. हे आतां कितें जालां भाड्याचें हाडून खणल्या उपरांत कळलें की ताका एंड कॅप लावंक ना. तें उदक सोडल्या उपरांत सगळें हांगा भायर सरलें. आतां तेंच्यांनी एंड कॅप लायला. आतां एंड कॅप लावन ते आतां एक रेडीन ते आतां उदक सोडटात. आतां हे वाड्याच्या उदकाचे प्रॉब्लम कोणाक आहा आख्या मुड्डावडी वाड्याक आनी आरारी वाड्याक. कितके दीस जाले उदक ना? हो 5वा दीस उदक नासलें. उदक ना मरे 5वा दीस 5th डे मरे. आतां हे जे 15 मिनटां कितें हे जे आतां पायप घातलेले आहा आनी ताका तो एल्बो तेंच्यांनी जो म्हणजे हँडकॅप लावंक नासले पळय कॅप मारूंक नासले आनी ते तसोच सोडलेलो. कितलो घातलेलो आहा तो अजून खबर ना. हो पास हांगा पासून आहा म्हण कळटा पण आनी हेचे फुडें तो ना कनेक्ट. हेचेर कळना हय हेचेरूच कळटा मरे फुडें आसचें ना म्हण घातल्या म्हण तोंडान म्हणटात रे फुडें आसचें ना रे. हो पीस पळय आहा तो ते 30 मिटर हांगा ते कोप्या ते मार्की केलें घर आहा न्हू काल फुटलेलो न्हू थंय पासून तो पीस एका एल्बो लायला आनी पोन्न्याक काड्याक केला. बट तांकां अजून खबर ना की हें पळय आतां पळय हें पळय एंड कॅप पायपाक नेयाक मारलां तें फुडें खंय पासून चल्लां पळय तें. तो इंजिनियराक आतां उलयताले तेन्नाच तुमी येयले. तर म्हणटा तें आमकां कळना. कळना जाल्यार ताका एकूच सांगलां हे पायप म्हणल्यार पळय आहा हँड कॅप मारला थंयच्यान शेवल घालीत आसा. वडे म्हणजे 7 मिटरांचे पायप आसलेले वडे सांगूंक जायना. हे पायप कित्या खातीर घातले तितलो तुडको? ती पोन्नी लायन म्हण हे घातलेले पण कितली घातला ते अजून खबर ना. बाई तू फुडें यो नांव कितें म्हजें? कितें इश्यू जाल्लो हांगासर आनी कितें आतां? तुमकां उदक कितके दीस जाले नासले? उणे 4 हो 5वा दीस 5 दीस जाले. आमकां कांय मॅसेजी सांगूंक ना बाबा हांगासर उदीक ना वो कितें आहा कितें तरी सांगूंक नासलें आमकां. आमची सारकी उदकाची एकदम इतली धांदल जाल्या की वर्सा कडेन वचोन न्हू पियोवपाक पासून पाड्डेर इतलो हें जाला उदकाक. मागीर कशे दीस काडले 5 दीस काय? आतां बांयचें ते कशेंच कोणाचे बांयचे दोगां तिगांचे हाडून शेजारचे बांयचे हाडून आमी ते आतां यूज केला पियोवपाक गरजेक. आनी संडासाक आमी आतां हातून वयता ते व्हाळान वयता टॉयलेटान तेचे आतां बांयो नात. बांयो सगळे काबार काडले. आनी हेका हांवें सांगलेलें काल पळय तें फीट केलां पळय तेका सांगलेलें ताणें पायप कितलेंच कातरूंक जाय ताणें कातरलो येदें आनी जॉयंट पळय घातला तो जाला धाकटो. तूं हेवटेन फीट केलो जाल्यार तेवटेन कमी पडटा तेवटेन फीट केलो जाल्यार हेवटेन कमी पडटा. पायप कातरला रॉंग. दुसरें ताका सांगलेलें वयर एक जॉयंट आहा सकयल एक जॉयंट आहा. पयलो सकयलो जॉयंट फीट करा म्हणून तेणें सकयलो सोडला आनी वयलो पयलो फीट केला. सकयल्याक कितें जालें पानोय घालूंक मेळनासलो मागीर कळ्ळें तुका. थंयसर पयलो सकयलो फीट केला वयलो जाय तसो टायट करूंक मेळटालो. दुसरे ताचे 4 नट आहा तेका. सकयल्यान नट पयले ताणें हातीन धरून जागी हाडूंक घातले आनी मागीर वयल्याक जाय तशें टायट करूंक मेळटालो. तेंय करूंक ना. तो इंजिनियर आहा तो सांगता तें ही सारकें जाण कशें करूंक जाय तें. आनी हाडल्यात कोण ते तेजे मामा सारके जाणटे तेचे लागीं कांय काम जावपाचें ना. आनी टूल्स हाडल्या पळय ते सादेपणान
त्या काढूंक जाय कित्याक पाणी फार सार फार फार जाता पळय ते एक असले पाणी घेवन उजार करता त्यांच्याकडे सारखे हे काम करपाचे इक्विपमेंट ना यंत्रणा येना आणि मागीर आणि कसलो कॉन्ट्रॅक्ट दितात तांकां ते हांव नको आणि उदक केन्नाच्यान वेस्ट जावपाक स्टार्ट जालें वेस्ट जाले ते पोर हे केले न्हू ताणें 3 दीस उदक ना पोर ताणें ते फोडटात 5 दीस जाले 4 दीस जाले सगळे जाण फोडटात तिजोर काम कांयच करिना पंप लायलेलो उदक भायर मारूंक तो पासून पंप तेणें परत काडलो हा अरे उदक कशें वयतलें हातून हातून भाकेडींनी हातून काडटा ह्यो घेवन काडटा रे कायली घेवन उदक काडटा कायली घेवन उदक उणें जाता तें तितूरच ताणें आनीक एक दीस हाडलो हे कितें रे असलें हेचें मागीर दुसरें जालें तें फिट केलें मरे उदीक सोडटा म्हणून लागलो 60 सोडटा म्हणून लागलो सोडूंक गेलो काल सांगलें हांवूय खोशी जालो जालें दिसता म्हणून सोडलें मरे सोडना बरोबर हांगासून आयलो पेज मरे आनी हे फुडें फुटलें म्हणटा तेणें तें बंद केलें रातभर ताणें काम करूंक ना न्ही कामूय सारकें करिना आसा म्हणून रातीक तरी फिटींग करून लोकांक दिता आतां उदक आहा तुमकां काय ना उदक ना खंयचें उदक आसतलें सालिगांव फाटली 1.5 वर्स अशें जाल्लें आसा की उदकाक लागून जायते त्रास जाल्ले आसात आनी ह्यो ज्यो गजाली आसा ग्राम सभेन हांव सदांच मांडटालो कळ्ळें आनी खंय खंय पायपां फुट्टा कितें जाता थंय जे आमी जे आसा भुरगे आसा गांवचे कांय भुरगे आसा ते मेळोन आमी खंय ना खंय कितें ना कितें करीत आसताले पूण आतां अशें जाल्लें आसा की काल परच्यान आतां 3-4 दीस आमी पळयता की मॅक्झिमम उदकाचो जो आसा तो प्रॉब्लम जाल्लो आसा पायप रिपेर करता दुसरे कडेन फुट्टा आनी कितें जाता पूण ताचो प्रॉब्लम कितें जाल्लो आसा ही पायपां जी आसा ती ओल्ड जाल्ली आसा सो आमी कालूच उलो मारलेलो आमच्या आमदाराक तो आमदारान वेळ ना काडटा आज सकाळीं आयलो आनी ताणें निरीक्षण केल्लें आसा हांव तेच स्पिडीन तांचे कडेन मागता की तांणी हें काम करून घेवचें तशेंच कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो बाबडो दीस रात हांव वावुरता एई जेई आहा पळय ते मातशें ह्या कामा कडल्यान खंय तरी पयस आसा ते येता बेश्टे लक्ष मारता वयता हांव तांचे कडेन मागता नाजाल्यार येणाऱ्या काळान फुडल्या 8-10 दिसांनी उदक आसचें हांगा गांवच्या ग्रामस्थांक जायते त्रास जातले आनी हे त्रास ना जावपाक हांव मागता की हातून लक्ष घालचो आनी परत एक फावट आमचे जे आमदार आसा केदार बाब हांव ताचें चड आनी चड देव बरें करूं ताका कारणूच आमी ताका रिक्वेस्ट केली की तुमी हातून लक्ष घालचो कारण आमदार असल्या कारण ताणें लक्ष घातल्या उपरांत तें रोखडें काम जाता आमी ग्रामस्थ आमच्या कडेन अशें कांय आसना यंत्रणा ना हें ना तें ना की आमी करूंक शकता पूण हो जो प्रश्न आहा तो बेगोबेग सुटावो करचो नाजाल्यार गांवच्या लोकांक जे आसा ते प्रॉब्लेम जातले कारण ती पायपां ओल्ड आसा तुमी पळोवंक शकता ती फोडून परत म्हाका दिसता मॅक्झिमम रिपेर जाल्ली आसा हो आयज प्रॉब्लेम कितें जाल्लो हांगा हे पळय कितें आसा फुडें पायप फुटत आयिल्ले आसा पायप जे आसा ते फुडें फुटत आयिल्ले आसा सो एके कडेन रिपेर केलें पायप सोडलें की उदक सोडलें की दुसऱ्या कडेन फुटता सो ती फुटत रावता तो इश्यू जाल्लो आसा आतां पळय हो हांगासर कॉन्ट्रॅक्टर बाबलो फोंड्यासान येवन तो आपलें काम करता हांगासर आमी पळयता 4-5 दीस तो काम करता पूण तो कितें हें काम करून वतलो आनी जेन्ना उदक सोडटलो फुडें दुसरे कडेन फुटता मूळ कारण आसा की 40-50 वर्सां जालीं की ही पायपां आसा पळय ती चेंज करूंक जाय आनी तुमी पळयलें जाल्यार पायप चेंजूय केल्ले आसा ते खंय तरी ते तांकां मेळना तेचो डायग्राम ना सो आमदारान हेचेर परत एकदां सारको लक्ष घालून जे ऑथॉरिटी आसा तांच्या फाटल्यान लागून हें करून घेवचें तशेंच सरपंच पंचूय सक्षम आसा तांणी मातसो लक्ष घालचो